दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. मुगाच्या भाव भयणीनो, आमी प्राजत काळार आसा आनी ह्या प्राजत काळार आमकां एक प्राजत करूंक आनी एक अवकाश एक चिंताप कित्याक म्हूण सांगल्यार युक्रेना वयर युक्रेन युरोपाच्या युक्रेना वयर रशियान घाल्ली धाड झूज चलतेत आसा. हजारांनी लोक मरता. पाप साहेबांनी उलो दिला आमकां मागणें करूंक शांती करूंक ती शांती स्थापन करच्या खातीर मागोवंक आनी युक्रेनाच्या अध्यक्षान झेलेन्स्कीनी उलो दिला सगळं इगर्ज वाडट्यांक मागोवंक. पयस सभेन मागाचें म्हूण ताणें शांती स्थापन जावच्या खातीर मागाचें म्हणून ताणें उलो दिला. आनी पाप साहेबान तांकां युक्रेनाक आनी रशियाक आमकां मरयेच्या कतावेन काळजाक समर्पण केलां पोर. आमी पळयता मोगाच्या भाव भयणीनो, तिसरें महाझूज जागतीक झूज जाता गी म्हणून विचारतात. देखून आमी तिसरें झूज हें जाता गी म्हणलें बें आसा. हर एका वर्सा पाशार जाल्ल्या बरी खरीच इनसेक्युरिटी अभद्रती संवसारार अभद्रती इनसेक्युरिटीज संवसारांत उठोवन दिसता. एक 5 वर्सां पयलीं इल्लीशी अभद्रती उठोवन दिसतली. ताच्या मागीर आनी अभद्रती थंय बॉम्ब फुटले हांगा बॉम्ब म्हणले फंडामेंटलिजम म्हणटा फंडामेंटलिस्टांनी वयर मुलभूतवादी तांचे तावन बॉम्ब फुटोवन लोकांनी मरचें अभद्रती इनसेक्युरिटी कशी जाता गे म्हणून दिसून येतालें. संवसारांत अभद्रती उठोवन दिसतली. स्वाभावीक दुरंता वरवीं थोडे फावटी स्वाभावीक दुरंत तेणें पावस पडलो आनी जायतलें नश्ट जालो. आमच्याच गांवांनी आसुल्ली भुमी अशी वळोवन तिशीन गेली. कठीण पावस कठीण आवड अनावता दुरांता अशें जालें. थोडे फावटी मनशांनीच केल्लें दुरांता कॅटास्ट्रॉफी म्हणटा आमी मनशांनी केल्लें दुरांता कितलें जीव बली खणयतात तशें मनशांनी केल्लें थोडे फावटी पॉलिटिकल बॅलन्स म्हणटा आमी पॉलिटिकल तशें. देखून राजकीय तुलना पॉलिटिकल बॅलन्सींग करतना मुलभूतवादीचें आमी पळोवन येता आतां खंय तें करता तुलना राजकीय तुलना इशीन तिशीन शिफ्ट जाता. थोडे फावटी सेक्युलर पक्ष पार्टी थोडे फावटी फंडामेंटलिस्ट पार्टी तशें राजकीय तुलना शिफ्ट जाता. इशीन फावटी शिफ्ट जाता तिशीन फावटी शिफ्ट जाता. दुडू बोदीक आमचे थंय थोडे फावटी येता आनी तो वेता दुडू बदलानातलें कळनातलें आनी हळनासतना खंयचें हळनासतना बदलनासतना घट्ट आसलें आमकां कितेंच ना गी कितें म्हणी आसा गी म्हणलें सवाल जाता. हालानातलें बदलानातलें बिलकूल हालानातलें कले म्हणी आसा गी म्हणून आमकां म्हणलें सवाल येता. कितें तरी आसा गी बदलना आसलें परमनंट आसचें कले आसा गी म्हणून आमकां कळून येता. पेद्रून त्या दुसऱ्या पत्रांत 3रो अध्याय 10-13 सांगता कितें म्हळ्यार भुमी हालतेली ही भुमी उरची ना म्हणून देव बसयता नवें सर्ग नवी भुमी म्हणून. 3रो अध्याय 10-13 श्लोक नवी भुमी नवें सर्ग नवी भुमी नवो संवसार आमकां देव दिता. तेदोळ पर्यंत हो संवसार उसांबळ आसतलो म्हणून सांत पेद्रूच्या पत्रांत तें आमकां मेळटा. 2 Peter chapter 3 verse 10-13 न्यू हेवन आनी न्यू अर्थ देव बसयता. गॉड इज प्रॉमिसींग न्यू वर्ल्ड न्यू हेवन आनी न्यू अर्थ. हो संवसार काबार जातलो आनी नवो सर्ग नवो भुमी येतली नवो संवसार येतलो म्हणून. तेदोळ वरेग त्या पर्यंत हो संवसार उसांबळ जातलो म्हणून. अस्थिर संवसार इन्स्टेबिलिटी बदलावन अस्थिर संवसार इन्स्टेबिलिटी अभद्रती इनसेक्युरिटी आसा करता. कशी इनसेक्युरिटी खंय जावन येता. अस्थिर संवसार इन्स्टेबिलिटी ऑफ द वर्ल्ड हो ह्या अशें इनसेक्युरिटी अभद्रती आसा करता. देवाच्या सताक आमी धरिना तर इन्स्टेबिलिटी अभद्रती इनसेक्युरिटी सदांच आसतली. आमी देवाच्या सताक देवान दिल्लें सत आमी घट्ट धरून काडचें. पयत पुस्तक पळय जेजूक खडाप घट्ट बुन्याद म्हणून सांगता. पयत पुस्तक सांगता. कोरिंथीकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 13 10 आनी 11 श्लोक. 1 Corinthians chapter 3 verse 10 and 11 says जेजू खडाप
जाच्या कडपाचेर आमी बांदलां जाल्यार आमची बुन्याद घट्ट घालचे जाल्यार जेजूचेर घालीचें म्हणून. जेजून कितें शिकयलां आनी जेजू कितें आमकां ताच्या जिणेन कर्ण केलां तें सत. जेजू सत. जेजून केल्लें जेजून उलयलें सत. ताचे वयतान सांगल्या बरी आमी तें घट्ट मतीन दरकाडून जियेल्यार आमकां अभद्रती ना. आमकां भद्रती घट्ट आमची सेक्युरिटी गरज म्हूण. एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 2 20 श्लोक सांगता. सांत पावल सांगता म्हजी बुन्याद आमी घट्ट घाला. आपोस्तलांनी सांतांनी तांणी बुन्याद घाल्या. त्या बुन्यादीचेर तुमी बांदून हाडल्यार तुमची बुन्याद तुमचें खडाप तुमचें बांदाप हालना म्हणून. हांव देवाच्या कृपेन हांवें म्हजें बांदाप बांदून हाडलां म्हणटा. देव बदलना. जेजू बदलना. ताका बदलोवंक आमचे वरवीं जायना. आमी आतां जेजूक बदलया म्हळ्यार आमचे वरवीं जायना. ताचें उतार बदलना. तें ससनाच्या ससनाक तें भद्रती दिता. तें आमचें भंय पयस करता. आमी जाणाव आमचो संबंद देवा लागीं भद्र सिक्योर आसा म्हणून. आमी घट्ट जाणाव आमी जाणाव तें आमचो संबंद देवा लागीं तो भद्र आसा. तो घट्ट आसा म्हूण आमी जाणाव. आमी ताचीं भुरगीं हें कोणेंय काडूंक जायना. आमी जाणाव तो आमचे संबंद देवा लागीं भद्र सिक्योर आसा म्हूण. आमचो संबंद देवा लागीं सिक्योर आसा देखून आमी ताचीं भुरगीं. हें कोणेंय काडूंक जायना. बसयलां आमकां बसयलां ताचे संगी निवास करूंक. आमी आमचे संगी देव निवास करता. आमी ताचे संगी निवास करता म्हणून आमकां बसयलां. देखून हें कोणेंय काडूंक जायना. थोडी परिस्थिती आमकां आलयता, आमकां दलयता, आमकां शेक करता म्हणटा आमी. आमकां थोडी परिस्थिती हालयता तरी आमचे कश्ट आमकां सोम्याच्या कुर्सा लागीं हाडटा. मस्तपटी आमचे कश्ट आमचे वळवळे आमचे रेवचे तें सवां सर्ब आमकां सोम्याच्या कुर्सा लागीं हाडटात. आनी जेजूच्या कुर्सा लागीं आमी आयिल्ल्या वेळार आमकां शांती आमकां भद्रती मेळटा. आमी सोम्याच्या कुर्सा लागीं आयिल्ल्या वेळार आमकां शांती आमकां भद्रती ती मेळटा. देखून आमी सुमेस्तांक जेजू आपयता ताच्या वळवळ्या लागीं ताच्या कुर्सा लागीं येवंक ताच्या कुर्साच्या सावळेंत रावंक जेजू आपयता. त्या वेळार आमची अभद्रती आनी आमकां भोगची कसली आमकां इराराय ती आमची पयस जाता. कुर्साची शांती आनी कुर्साचें समाधान आनी कुर्साचें भद्रती सेक्युरिटी आमकां आमचें तें घट्ट रावता निवास करता. आनी जेजू खडाप त्या बुन्यादीचेर आमी मानता. देखून वर्सां आमकां जायतीं वर्सां तावन दिसून येवची ती अभद्रती इनसेक्युरिटी आमकां ती लागू जायना. देखून आमी चड आनी चड आमी जेजूच्या कुर्साच्या सावली आमचे कश्ट आयिल्ल्या क्षणां आमकां केदाळ कश्ट येता. पवी सभेक कश्ट येतात. पवी सभेक एटॅक जाल्ल्या वेळार ते पवी सभा एटॅक आमी जेजूच्या सोम्या लागीं ताच्या कुर्सा लागीं आमकां ते हाडिचें. आनी ते जर तर आमच्या कश्टांनी आमकां सोम्या लागीं हाडलें तर आमकां शांती समाधान उतरोवणी कश्टांतावन नश्टांतावन शांतीक समाधानेक भद्रतेक तें वेचें आनी ते भद्रतेंत शांतींत आमी अणभव मेळचो तो आमकां गॅरंटी जावन आसा. देखून कश्ट आमकां सोम्याच्या कुर्सा लागीं हाडून दीत. मोगाच्यान आमकां सगळ्यांकी असली अभद्रती येताना इल्लें बेन दिसतात. परीक्षा येताना मस्त भुरगीं भियेलीं. आमकां परीक्षा बरोवंक जाता गी जायना गी म्हणून मस्त जाणां भुरग्यांक आमी कावन्सलींग करतल्या. आनी ह्या 2 म्हयन्यांत हांव मस्त भुरगीं तांणी आशेले मार्क मेळटात की आमकां परीक्षा बरोवंक जाता गे म्हणून खावजेनी आसता. ती खावजेनी आमकां सगळ्यांक एका तराचें नातलें एका तराचें बें आसा. जायते फावटी भियाक आमचे रास करूंक दिता हांव. भियाक सोडटा हांव ये तूं ये भिया ये तूं भिरांत ये म्हजेर ये आनी म्हजें रास कर म्हणल्या बरी आमी दिता हांव ताका. आमी केदाळ फियराक भियाक आमचे वयर रास करूंक दिवंक नजो. आनी देवान कितें करूंक दिलां ते दाळा रावयता हांव. केदाळा म्हजे रास करता. देवान म्हाका कितें करूंक हे जबाबदारी दिल्या ती जबाबदारी आमी रावयता हांव. देवान दिल्लें कितें करूंक म्हणलें ताचें मांडावळ ताचें प्लॅन आमी रावयता हांव. केदाळा भियाक आमी आमचें रास करूंक दिता हांव. त्या दाळा देवाच्या प्लॅनाक देवाच्या मांडावळेक म्हजें थंय तें जारी करूंक हांव रावयता हांव सोडिना.
पळया मगच्या न्हू बियाच्या वेळार डॅनियलान सिंहाच्या गुडांत रावल्ल्या बरी. बियाच्या तो डॅनियला पळय शिवांक बुकेल्लीं शिवां आसलीं ताच्या गुडा भितर ताका घालो. तो भियों ना कित्याक ताचे दीस समयाचेर घाली ताणें. आमकां भें हाडटा एक थोडे फावटी थोडे व्यक्ती थोडे मनीस आमकां कितें कठीण भें हाडटा. थोडे फावटी थोडी परिस्थिती आमकां भें हाडटा. आतां थोडे व्यक्ती आसात जे आमकां कोर्टान केस घालतात, आमच्या घराचेर पत्र उडयतात, इगर्जेक अटॅक करतात. ह्या मनशांक पळयतना आमकां एक नमण्याचें भें कवजेन येता. हले मनीस थोडे फावटी आमकां शेजारी कोर्टान केस घालून आमचो जागो भितर घालून पळयतात, आमकां नश्ट करतात आनी त्या दाळ आमकां भें दिसचें. हें स्वाभावीक. थोडी परिस्थिती बरी परिस्थिती म्हळ्यार रीण, भुरग्यांक फीज बांदूंक ना, घरचें लोन काडलां तें फारीक करूंक जायना, ती कसली परिस्थिती पळया. एका घरा आवयक आतां बाळे काल ती येवन हांगा भुरगीं रडटेलीं, मम्मीक कालें जाल्यार आमी कितें करचें गे म्हणून आमकां समजना म्हणून. तिचें कालें गी पोटान तिका जालां, तिका युटेरसाचें एक ल्हान कुडको काडून बॉम्बे धाडला, टाटा आस्पत्रेक धाडला आनी थंय हांव रिपोर्ट येता म्हूण सांगलां. देखून ह्या भुरग्यांक तें फेस करूंक जायना. देखून हांगा आमी कशें फेस करचें गे म्हूण तांकां शिकयता हांव. भुरग्यांक परिक्षा आसा तांकां ती भियेतात, कशें फेस करचें म्हूण शिकयता हांव. देखून ही फेस करची विंचोवणी आमी करी जाय. चॉयस इज आवर्स. आमी कशें विंचोवणी करची हे लेपराक कश्ट येतना कश्टांची परिस्थिती ह्या कश्टाच्या मनशांक एकलो एका शेजारी आसा, मस्त सैरीक तें कुटुंबाची हांकां सैरीक हें नासले बरें सुबीत दोगां चेडवां आसात, बरीं शिकल्यान बरें कुटाम. पूण सैरीक जाताना तें वयल्यानतल्यान पाशार जावन तांच्या घराचे वयर येताना चुकयता. तांचे कडेन अगल्याचे घर म्हणीत आसतना तांकां कळटा सैरीकेक म्हणून. ही तोंडां लायतात, तकले रात दवरतात आनी दोळे जमतात. तो लोक थोडो थंय गुवन फाटी येता. देखून आमी आमच्या बियाक बली जावंक गी. ह्या बिया विरोध आमी झुजता, आमी बिया विरोध रावता. आमी आमच्या बियाक बली जावं येता, ह्या बिया विरोध आमी राव येता, बिया विरोधूच राव येता, बियाक आमी फेस करियत. हें आमच्या हातांत आसा. तूं कशें रावताय. बियाच्या वयर जीक जाय तर तुका बियाच्या वयर जीक जाय गे. देवाच्या मांडावळेक रावल्ल्या वरवीं जावचें. देवाच्या मांडावळ देवाच्या प्लॅनाक तुवें घट्ट बद्द जायचें ना. देवाचें प्लॅन म्हाका देवान अशें करूंक सांगलां, म्हाका इतलें म्हजें शिकाप बरें करूंक सांगलां, म्हाका बरें काम करून म्हजें कुटाम बांदून देवा महिमान दिवंक, हें देवाचें प्लॅन. देखून देवाच्या प्लॅन हांव निर्पळ जावंक सोडिना. हांव देवाचें प्लॅन घट्ट दणकण येता म्हणटना हांव बियाच्या वयर जीक जोडटां. मस्त भुरगीं म्हज्या बियाच्या वयर जीक कितें गे म्हूण विचारतात. ती जीक जैत बियाच्या वयर फियर, विक्ट्री ओवर फियर. एकच खालें म्हळ्यार देवाच्या मांडावळेक ती हांवें घट्ट ती दणकणेचें. देवाची मांडावळ म्हज्या मोतींत काळजान दणकणेचें. देवाच्या मांडावळ्या प्रकारच हांव येता म्हणटना त्या देवाच्या मांडावळीचे बेनिफिट्स कितें तें आमी पळयचें. देवाच्या हांव बरोवन शिकलो, बरें काम मेळ्ळें, बरें कुटाम बांदलें, इगर्ज मातयेक हांवें समाजाक हांवें दिवचें बरेंपण, समाजांत हांवें करचें बरेंपण तें पळयतना हांव देवाचें प्लॅन घट्ट धरतां. म्हजें भें दिसान दीस उणें जावन भें पयस जाता. भुरग्यांक आमी शिकोवंक फ्युचर तांकां कितें हाडटा म्हणल्यार आमी तांकां शिकयता हांव. आनी तें शिकयता आसतना भुरगीं तें भियातावन कंप्लीट तीं पयस येतात आनी तीं भुरगीं बरीं हुशार जातात. देखून तें पळय जाय, बेनिफिट्स पळय जाय. बेनिफिट्स कितें म्हाका मेळटा पळयले वेळार देवान सांगिल्लें केल्यार भें नपयस जाता. देवान सांगिल्लें हांवें करीचें. देवान म्हाका कितें कर म्हणून देवान म्हाका सांगलां, कळयलां. तें केल्ल्या वेळार म्हजें भें भिरांत दीस येताना नपयस जाता. बियान सांगिल्ल्या बरीत केल्यार भें हाडे भायर वचनाका, भें ताचे कडेन उलयनाका, भें शिकनाका, भें मोबायल काडून तूं व्हडलें समाधान मेळटा. भें सांगता इल्लोसो सोरो पिये, मादाक वस्तू खाणें म्हूण भें सांगता, तुका बरी न्हीद पडटा म्हूण. बियान सांगिल्ल्या बरी आमी केल्यार हर एकलो बटलीन थावन वचून पिवचो मनीस ताका भितर एक भें, म्हाका ह्या न्हीद पडना कोण ना, म्हाका खरायंदा जाता कोण ना, इल्लोसो पियेल्यार न्हीद पडटा कोण ना म्हणून. तशें पियेल्यार बियान सांगिल्ल्या बरी केल्यार आमचें थंय भें वाडटा, फियर ग्रोज, भें वाडटा. आनी बियान सांगिल्ल्या बरी आमी बिलकूल करूंक नजो. बियान सांगिल्ल्या बरी केल्यार भें वाडूंत वेता. देखून बियान सांगिल्लें केल्यार तें चड जाता, तें वाडोवन वेता, तें आमकां धरता, आमकां ग्रास दिता.
हर एका पावटी बें वाडटा तूं देवान सांगिल्लें करूंक तूं तें देवान सांगलें करूंक तूं फाटीं सरल्यार तुजें थंय बें वाडटा सडटा आनी तुका गिळटा. तूं देवान सांगिल्लें करूंक तूं तयार आसल्यार इन्कार करिनासल्या वेळार निदान तूं बें तुजें थंय उणें जाता, तूं धैर्यान वाडटाय. देवान सांगिल्लें करूंक तूं इन्कार केलो ताका मावल्ल्यांक तें देवान सांगिल्लें तूं मुल्याक गेल्यार तें इन्कार केल्या वेळार निदान तूं कॉर्नर्ड जाताय, तूं वंदाताय कॉर्नर्ड जाताय आनी तूं कश्टांत सांपडटाय. देखून देवान सांगलें करन बें काडूंक देवाच्या मांडावळी घट्ट धरून जियेल्यार ताचें मुखेल बेनिफीट कितें देवाच्या मांडावळीचें म्हणून चिंतल्या वेळार आमचें थंय देवाचें आशिर्वाद रास करन हांव बळादीक जाता. कामा विशयान जावं दी, म्हज्या सांबाळा विशयान जावं दी, प्रमोशना विशयान जावं दी, बें कितें सांगता तें करचें नाका. देवान कितें सांगलां तें करया. त्या जाळा आमकां शांती समाधान मेळटा आनी आमी आशेल्लें देव आमकां फावो करता. मोगाच्या भाव भयणीनो, कश्ट वळवळे अभद्रती येता आसतना कश्ट वळवळे करतात ते सोडून आमकां चड आनी चड अभद्रती आयिल्ल्या वेळार कश्ट वळवळे आयिल्ल्या वेळार ते एक आमचें तें करतात म्हळ्यार गिव अप. तुवें करचें तें कितें करनासाय पळय सोड मागणें करनासाय, देवाचेर तुवें फातयेनी दवरनासाय, तें सगळें सोडू आनी सोडून खाल कर म्हळ्यार सेल्फ पिटी पार्टी कर म्हळ्यार स्वा बिरमत पाव. तुज्या विशयांत चड आनी चड बिरमत पाव म्हणून कश्ट वळवळे आसतना गिव अप कर, सोडू, न्हिदे, कामा वचनाका, न्हिदे आनी तुजें तूं बिरमत पाव. म्हाका कितें अशें जालें, हांवें इतलें बरें केल्लें, तुका कितें अशें जावंक सुरू जालें, हें तुका जावनूच आसलें, हाळी हेर पळय कितले बरे आसात, तुकाच कितें एक कश्टां फाटल्यान कश्ट येतात, तुका कितें कश्ट, तुका कितें अशें येता, तुवें कितें कांय सुखी जाली तुका एक कश्ट येवंक तुवें कांय केलो शिरापा गी कितें गी अशें करता, ताका स्वाबिरमत म्हणटा. म्हाका कितें हें अशें जालें, हांवें कितें इतलें बरें करूं ना गी, म्हाका कितें कश्ट आयलें म्हणटाना आमी काल करता म्हळ्यार पिटी पार्टी करता. स्वाबिरमत म्हजीच बिरमत हांवें पावोवची, हें बरें न्ही, देवाक सोडिचें म्हजें बिरमत पावोवंक. कश्टांत हांव न्हू म्हाका रिलीफ जाय, म्हाका सुटका जाय, तर म्हाका कश्टांत हांव भायर येवंक जाय. वाट दिसना तेन्ना रिलीफ सुटका म्हाका दिसना तेन्ना म्हाका हातूंत हांव रिलीफ सुटकात ना, ह्या कश्ट हातूंत हांव म्हाका भायर येवंकूच दिसना तेन्ना म्हाका भोगता देव सुटका दिना, म्हाका बसयिल्ली सुटका देव दिना. तेन्ना समस्यो वो समस्यो देवाचो न्ही. आतां देव म्हाका सुटका दिना म्हूण चिंतचें, ह्या कश्टांत हांव ह्या नश्टांत हांव देव म्हाका सुटका दिना म्हूण चिंतचें, हो समस्यो देवाचो न्ही. सुटका विशीं आमकां आसचो अणभव, आमकां त्या सुटका विशीं देवान दिवच्या सुटका विशीं अंडरस्टँडींग आमचें अर्थ आमकां आसचो, त्या तो आसचो आमकां उणें, तो अर्थ आमी करूं ना. सुटका विशीं सुटका म्हळ्यार कितें गी म्हणलें आमी अर्थ सारको करूं नातल्यान ह्या मिस्टेका कारण. पळया सांव पावलान पळया रोमाच्या जेलांत तो बरयता, फिलिपिकारांक बरयता, तो ताची बिरमत बिलकूल पावना. हांव जेलांत म्हाका कितें अशें जालें, हांव सोम्या खातीर इतलो वावुरलो, हें कितें म्हाका अशें जालें म्हूण तो बिलकूल तो बरयना. ताची परिस्थिती तिशीन पलतोडी पळयता, ताच्या परिस्थितीच्या की तो म्हजी परिस्थिती ह्या कश्टांची जेलांत आसा, वळवळटा, तो ताच्या तिशीन पळयता, भायर आशिल्ल्यान पळयता, तो जेलांत आशिल्ल्यान पळयता, तो ताची परिस्थिती पळयना. जेलांत इतल्या जाणांक सुवार्ता मेळोना, जेलांत इतले घाट जातात, इतले कैदी आहात, तांकां देवाचे उतार मेळोना म्हूण तो पलतोडी पळयता. पलतोडी म्हळ्यार बियोंड तिशीन पळयता. क्रिस्तांत थंय संतोश पावता, तो क्रिस्तांत थंय सगळो दिसी संतोश पावता. ताका जेलांत हांव सुटका मेळना तरी, ताका जेलांत हांव सुटका मेळना तरी तो क्रिस्तांत थंय संतोश पावता. लेख मीत नातिल्ल्या लोकांक सुटका मेळटा म्हणलो संतोश तो पावता. म्हजे तावन हांगा आशिल्ल्या लेख मीत नातलो लोक हांगा आसा ह्या जेलांत, व्हडलें जेल, तांकां साल्वासांव मेळटा म्हणलो संतोश ताका. तो क्रिस्तांत थंय संतोश पावता, इतल्या लोकांक हांव साल्वासांव दिता न्हय म्हणलो. तो म्हाका फाल्यां पाशीक दितात, म्हजी गुमटी कातरतात म्हणलो तो लेखिना जेलांत. तो जेलांत लेखता, इतल्या जाणांक आजच्या राती हांव सुवार्ता दितां, तांकां देवा लागीं हाडटा, तांकां जेजू मेळटा म्हणलें. तो
कितले गार्ड्स आसात तांकां स्वार्थ मेळटा म्हूण चिंता, कितले खैदी आसात तांकां स्वार्था म्हणलो संतोश पावता तो, कितले 6 वावराडे जेला भितरी आसात, जेला भायर येते ताच्या खातीर ताच्या सांगता वावुरतात, स्वार्था खातीर वावुरतात. तांकां सुमेस्तां की स्वार्था दिवंक धैर्य मेळटा, ताचें बेम पयस सरता, बेम पयस सरता. कित्याक म्हळ्यार तो ताचें फुडाराचें मुखलें फ्युचर प्लॅन खायलेंक पळयता. देखून आमी चिंतल्या बरी जायना. थोडे फावटी तो आमकां कश्टा परिस्थितींतावन काडटा, थोडे फावटी आमी कश्टा परिस्थितींतावन देव आमकां काडटा, आमकां सोल्युशन दिता, आमचे कश्ट परिहार करता. आनी तांकां ते आनी देवाचो परिहार सोल्युशन ते देव तांकां दिता, तांच्या कश्टांतावन काडटा. थोड्यांक मोगाच्यानो ती कश्टांतावन देव सुटका दिना. मोगाच्यानो थोडे फावटी कश्टां दोरी आमकां बोळादी करच्या खातीर देव थोडे फावटी आमचे कश्टांचे परिस्थिती बदलिना. सांब पावलुची तो जेलांत आलो, ताका जेलांतावन एक आंजादान उखलून व्हरिना, त्या परिस्थितीन तो सोडटा. थोड्यांचे बिझनस मस्तू तेंप तांचो बरो जावना, एफटी बऱ्यो इनकम आले, बिझनस केलो तांचो, एक मिस्टेक केलो तांणी, हांव आनी एक व्हडलो पयशे काडले, आनी एक बिझनस स्टार्ट करया जालो, थंय घाल्ले पयशे काडूंक जावनात. एक ल्हान हॉटेल आलें, व्हडलें हॉटेल घालें तांणी, त्या हॉटेलांत कांय यारना जालो, ह्या धाकटें हॉटेली पडलें. म्हळ्यार सगळें तांचें गामान थंय दिल्लें पळय, ह्या हॉटेलान कांय जावना. कश्टां परिस्थिती कश्ट रीण काडल्यान बरें मस्तू जालें. देखून कश्टां परिस्थिती थोडे फावटी देव काडिना. कित्याक म्हळ्यार तो परिस्थिती काडिनातल्या वेळार तो आनीक करता, आनीक काले करता, तो आदार दिता, तो आदार दिता तांकां. एका तरेचो आदार ताणें तांकां दिलो त्या कुटुंबाच्यांक. तांकां पडोवंक सोडूना, तें व्हडलें हॉटेल सोडलें तांणी, पूण ल्हान हॉटेलांत परतून तांकां व्हरून वयर हाडलें. आनी तांणी आतां बिलकूल आनी एक हॉटेल घालिना, ती रीण फारीक करचे ता ती, पूण देवान तांकां आदार दिलो. आमी ताका फातयोवंक जेजू ह्या कश्टांच्या वेळार आमकां थांक दिता. हर एका मेटांनी आमकां आदार दिता, आमकां थांक दिता. 2 संगतीक आदार दिता. आमचो बिझनस आमी करत वचाचे, आमच्या कश्टा परिस्थितींत आमी जीग जोडूंक आमी प्रयत्न करीचे. दुसरें, देवाचेर आमी कठीण फातयेचे, देव सोडून घालिना म्हूण फातयेचे म्हूण. दोनांक आदार दिता तो. थोडे फावटी मरणा दोरी सासणीक सुटका दिता म्हणटा पावल. क्रिस्ता संगी आमचें भोव बरें, क्रिस्ता संगी आसचें भोव बरें म्हणटा तो. फिलिपिकारां बरयल्या पत्रांत अध्याय 2, फिलिपी लेटर टू द फिलिपियन्स चॅप्टर 2 वर्स 23. सोम्या संगी आसचें भोव बरें म्हणून. देखून कश्ट आयिल्ल्या वेळी आमी विसारीचे मोगाच्यानो, आमी विसारीचे कसलें फळ देव म्हज्या ह्या जिवितांत उत्पत्ती करता. ह्या कश्टांच्या वेळार देव म्हजे तावन कसलें फळ येशें करता, कसलें फळ ह्या कश्टांच्या वेळार एका फाटल्यान एक कश्ट येता, देव म्हजे तावन कसलें फळ म्हजे तावन आशे येता म्हणलें एक आमी चिंतीचे कश्टांच्या वेळार. दुसरें, कश्टांच्या वेळार हेरांच्या जिवितांत देव कशें काम करता. म्हज्या ह्या परिस्थिती वरवीं हांव इतलें कश्ट भोगतां, तें हेरांक कशें उपकारता गे म्हणून, हेरांक कितलें उपकारता गे म्हणून. आतां बापूय कितले कश्ट काडटा, तीं भुरगीं शिकून आज खंय पावल्यांत, व्हडल्या कामार आसात परगांवांत, अमेरिकांत. आनी ह्या बापायच्या कश्टांच्या वरवीं देखून हेरांच्या जिवितांत देव कशें काम करता ह्या परिस्थिती वरवीं, म्हज्या कश्टा वरवीं म्हणून. तिसरें, आमी सोम्याचेर फातयेचे, तो कशें तुका साल्वार करता गे म्हणून. इतले कश्ट आयले म्हाका, ह्या कश्टांत हांव सोम्यान कशें भायर हाडलें म्हणून एक नियाळ करीचें. ह्या करेजमांत, ह्या प्राजता काळार म्हज्या कश्टां वरवीं, म्हज्या कश्टां नश्टांतल्या वेळी कसलें फळ देवान म्हाका दिलें. फळ जावंक पुरो सोंसणीकाय, फळ जावंक पुरो मागण्यांत हांव घट जालो. कितले जण आतां कश्टा वरवीं ब्रदर्स जाल्यात, देवाचो शब्द काडून प्रचार करतात. कितले ब्रदर्स हांवें पळयल्या, बरे मागण्याचे मनीस जाले, तांच्या कठीण कश्ट आयले एका वरवीं कुटुंबांत. आमी पळयता थोड्यांचे कश्टा परिस्थिती वरवीं थोडे कितले कश्ट सोंसूंक तयार आसात. कित्याक तयार आसात म्हळ्यार तांच्या कश्टा वरवीं, तांच्या वळवळ्या वरवीं कुटुंबां बरीं जाल्यांत. तिसरें, आमी पळयचें आमच्या कश्टा वरवीं तो जेजून म्हाका म्हज्या कश्टांत जेजून कशें भायर हाडलें म्हणून आमी पळयचें. त्या दळा म्हजें जिवान आनंदान जाता. मोगाच्यानो माथेवाच्या वांजेलांत अध्याय 6 श्लोक 19 तावन 30 आनी 4 म्हणसर आसल्यार मॅथ्यू चॅप्टर 6 19 to 34. प्रेइंग फॉर आवर नीड्स, आमच्या गरजां खातीर मागोवंक
जेजूत आमकां उलो दिता, आपयता. जेजू आपयता, गॉड इज कॉलिंग अस टू प्रे फॉर आवर निड्स. देव आपयता आमच्या गरजांत आमी मागोवंक. आमकां कळन जाय ह्या जिणेंत तें विचारूंक तो सांगता. देखून तो कंजूस स्टिंजी बापूय न्ही, तो दादोशी बापूय. आमकां दिता तो स्टिंजी न्ही, कंजूस तो न्ही, पूण देव मोगान आमची जतन करचो बाप. आनी आमची जतन करचो, आमचो मोग करचो, हर एका रितीनी मोग करचो, हर एका रितीनी जतन करचो आमचो बाप. देखून थोडे फावटी मागिल्लें मेळनातल्या वेळी आमी सवाल करता, ताचो मोग नीज गी, ताचें इंट्रस्ट, आमचे थंय ताका इंट्रस्ट आसा गी, आमकां विचारलें दिवंक देवाक एबिलिटी आसा गी, थांक आसा गी म्हूण आमी विचारता. पूण दोंगरा वयल्या प्रबोधनांत ताणें प्रबोधन दिलें, ताणें थरमावन दिलो, जेजू आश्वासान रिएश्योरन्स दिता, आश्वासन दिता. आमी कॉन्फिडंट जावन मागचें, मेळटात म्हूण फातयोवन मागचें म्हूण जेजू आमकां उलो दिता. आमी ताच्या जतनेचेर फातयेचें. देव आमची जतन घेता, देव आमची जतन घेता म्हूण आमी फातयेचय, आमी फातयेचय म्हूण जेजू सांगता. आमी तांच्या भोव बरें म्हूण तो सांगता. आमी देवाच्या जतनेचेर फातयेवचें भोव बरें न्ही गी, भोव बरें म्हूण तो सांगता. आमकां बाप आयकता गी, आमचो बाप आमकां आयकता गी म्हणलें बगतना आमी भायल्या सृश्टेर, बैली सृश्टेर एक नदर घालचें म्हूण जेजू उलो दिता. माथ्यावाच्या वंजलांत अध्याय 6 श्लोक 26 to 32. Matthew chapter 6 verse 26 to 32. We have to see, have a look, have a glance on the whole creation. म्हणटा जेजू आमकां बाप आमची जतन करता गी, म्हजे मागणें आयकता गी म्हणटाना भायर पळया. जेजू म्हणटा, जर तर देव सुकण्यांक खाण दिता, फुलांक न्हेसयता, सोबीत कलराचीं फुलां चिंतूंक जायना, तसले वस्तूर मनशान आणकी सोदून काडूंक ना. तसलें कलराचें नेसान तो फुलांक न्हेसयता, सुकण्यांक गुंठेर दिवन तांकां खाण दिता. तर सश्टेचो राय जावन आसच्या तुका तुजी जतन देव घेना म्हूण चिंताय गे तूं. ताच्या भुरग्यांची जतन करना गे तो, खाणेतात म्हणटा. ताची बसवणी फातये, जेजून कितें बसवणी दिल्या ती आमी फातयेचें म्हूण सांगता. ताची बसवणी ती फातयेचें म्हूण जेजू सांगता. जेजू सांगता देवाक प्रथम आद्यता दिजे म्हणून, देवाक पयलें स्थान दिजें. तो स्थान आमी दिलें जाल्यार तो आमकां प्रोवायड करता, जाय जाल्यार आमकां तो दिता म्हणून. श्लोक माथ्यावाच्या वंजलांत श्लोक 32 to 33, chapter 6 32 to 33. मुळाव्या गरजांत देव आमकां पावता म्हूण. मुळाव्यो गरजेचो खाण, जेवण, न्हेसोवंक, पांघरोवंक, रावंक घर, हें सगळें आमकां देव दिता म्हूण जेजू बसयता. सोदाताचें राज पयलें म्हणटा जेजू, सोदाताचें साद. 17 दिता, संवसारी संगती आमचें बोदीक करता आमी, संवसारी संगती आमी बोदीक करतना आमचें बोदीक म्हणून आमी करता संवसाराचें राज. पूण सर्गींच्या राजाक पयलें वस्तू दिया, सर्गींच्या राजाक, सर्गींच्या ग्रेस्त गाय पुंजोवंक एक वस्तू दिया म्हूण जेजू सांगता. तो 6वा अध्याय श्लोक 19 to 21, chapter 6, Matthew chapter 6 verse 19 to 21 सांगता, सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड. आनी संवसार सर्गींच्या राजाक जमो करूंक तुमी वस्तू दिजे म्हूण सांगता. ताका म्हणचें सर्गींचें राज सोदा पयलें, सर्गींचें राज सोदा पयलें म्हळ्यार सर्गींची ग्रेस्त गाय पुंजया म्हणून. देखून मागणें, रजार, दान, धर्म, दया, सेवा हें म्हूण आमची आशा ताका विधेय जावंक, देवाक विधेय जावचें, ताका देवाक विधेय जावची आमची आशा दीस येतना चडायचे, देवाक विधेय जायचे आमी आनी ताका नियाळोवंक, ताची साल, ताचो मनोभाव आमी कुर्सायल्यार, आमी जेजूक कुर्सायल्यार तो आमकां देवयता, कुर्सायल्ल्यान देव तो आमकां सोडयता. आमी ताका कुर्सायल्यार, आमी तुका कुर्सार खिळयल्यार तो आमकां सोडयता. सर्वेस्परा देवा, आमच्या मोगळा बापा, तुज्या पुता सोम्यान आमचो कुरीस ताणें ववयलो, आमचे कश्ट ताणें सोंसले, आमची शिक्षा ताणें भोगली आनी आमकां ताणें साल्वार केलें. सर्वेस्परा देवा, ह्या अभद्रतेच्या झुजाच्या वेळार, संवसारार झुजां आनी फंडमेंटलिजम, रिलिजियस फंडमेंटलिजम आनी चलच्या वेळार, इगर्जेक अटॅक जाताना ह्या वेळार
आमी अभद्रते वरवीं भियान अशें तुज्या मांडावळेचेर दिश्ट घालूंक तुजेर दिश्ट घालूंक आमकां कृपा दी आनी आमकां कश्ट येताना तुजी मांडावळ आमी स्विकार करूंक तूं आमकां आदार दिताय ह्या कश्टांचेर जैत व्हरूंक आमकां थांग दिताय थोडे फावटी आमचे कश्ट काडटाय थोडे फावटी आमकां कश्ट सोंसूंक त्राण बळ घटाय आदार दिताय आनी तुजें प्लॅन तुजी मांडावळ ती आमी लागीं काडून त्या मांडावळ्या प्रमाणे चलतना आनी आमच्या गरजांक आमी मागता आसतना तूं आयकताय तूं सुकण्यांक खाण दिताय आनी तशेंच फुलांक न्हेसयताय त्याच्या वर्ते आमकां तूं पळयताय तूं कॅर करताय म्हणलो विश्वास आमकां सदांच फावो कर जो जियेताय रास करताय सस्नाच्या सस्नाक आमेन. दिव्यवाणी